राग कसो फावो ते परी दाखोवचो. हर एका मनशाक राग येता. थोड्यांक मस्तपटी राग येता आनी थोड्यांक अप्रूप. शेगुणी मनशांनी राग दाखोवंक नजो म्हणून थोड्यांचें चिंताप आसा. तर जेजूक राग आयिल्लो आमी जाणाव. आमच्या दिसपडत्या जिवितांत आमकां राग आयिल्ल्या वेळार तो आमी कसो आनी कितल्या मापान दाखोवयेत म्हणून चिंता पाठोवया. राग दाखोवची 4 विधानां आसात. पयलें विधान रागाचें स्फोटन, हाका इंग्लिशांत एक्सप्लोजन म्हणून म्हणटात. दुसरें विधान राग दाखयनासतना वगे रावचें, हाका इंग्लिशांत किपींग क्वायट म्हणटात. तिसरें राग नियंत्रण सांबाळून दाखोवचो, हाका एक्सप्रेस एंगर विथ कंट्रोल म्हणटात. आनी चवथें विधान राग देवाक भेटोवचो, ऑफर एंगर टू गॉड. आतां ह्या 4 विधानां पैकी पयलें विधान जावन आसा रागाचें स्फोटन या एक्सप्लोजन. रागाचें स्फोटन म्हळ्यार राग आयिल्ले वेळी व्हडल्यान आवाज काडचो, बब घालच्यो, गाळी शिराप दिवचो, मती भितर आसलें सक्कड सांगचें. थोड्यांनी राग स्फोटन केल्या उपरांत म्हणचें आसा, हांव राग आयिल्ले वेळी सक्कड सांगता, उपरांत म्हजे मतीन कांयच ना. वय स्फोटन केल्ले वरवीं तुजी मोत हळू जाता, तुजो राग भायर वेता. हातूंत तुका बरेंपण जाता जावंक पुरो, तर तुवें राग दाखयल्ल्या व्यक्तीक बरेंपण जायना. तुजो सक्कट राग तूं आनेकल्या थंय दाखयताय. तुजें मेळें या वीक ताचेर तूं वंगताय आनी हाचे वरवीं ताचें समाधान तूं पाड करताय. तुजो राग, तुज्यो गाळी ताचेर पाड परिणाम घालतात. हाचे वरवीं तुजो आनी ताचे मदलो संबंद तुटचो संदर्भ आसा. देखून हर एक फावटी तुका राग आयिल्ले वेळी राग स्फोटन करचें सारकें विधान न्हय. हाका आमी इंग्लिशांत हॉट टेम्पर्ड या शॉर्ट टेम्पर्ड म्हणटा. हाचे वरवीं हेरां कडेन आमचो संबंद पाड जाता. राग दाखोवचें दुसरें विधान राग दाखयनासतना वगे रावचें. राग आयिल्ले वेळी राग दाखयनासतना वगे रावचें. इंग्लिशांत हाका किपींग क्वायट म्हणटात. पयल्या विधानांत तूं राग स्फोटन करताय. दुसरें विधान स्फोटनाचें समाविरोध. हेरांनी तुजेर राग दाखयल्या वेळार, गाळी दिल्ल्या वेळार तूं कसलीच प्रतिक्रिया दाखयनाय. तुका राग येता तर तूं तो राग भायल्यान दाखयनाय. अशें कोण राग आयिल्ले वेळी वगेस रावता या राग फाटीं दाखयना, तो आपलें समाधान पाड करता. घडये घडये आनेकल्याक सवल्ल्यो गाळी ताच्या मतीक येतात. ह्या समान सांगचें जाल्यार घडये घडये आनेकल्यान सवल्ल्यो गाळी ताच्या मतीक येतात. ताचो जिनोस ह्या मूड बेजारायन भरता. हाचे वरवीं समा न्हीद पडना या जिवंक रुसना. एका रितीचें डिप्रेशन ताका जाता. राग दाखोवचें तिसरें विधान राग नियंत्रण सांबाळून दाखोवचो. हाका इंग्लिशांत एक्सप्रेस एंगर विथ कंट्रोल म्हणटात. हातूंत आनेकल्या गाळी सवल्ल्या वेळार या मार घाल्ल्या वेळार तूं त्या घडये प्रतिक्रिया दाखयनाय. तर इल्लोसो वेळ पाशार जाल्या उपरांत या परिस्थिती शांत जाल्या उपरांत ताचे लागीं तूं वेताय आनी ताणें राग दाखयिल्ले विशीं आनी तुजेर ताच्या रागा वरवीं जाल्ल्या परिणामा विशीं उलयताय. एक निदर्शन दिवचें जाल्यार चिंत्या आनेकल्यान तुका गाळ दिली या मार घालो. ताचे लागीं वचोन तूं समाधानान सांगताय, आळे तुवें म्हाका गाळ दिली, मार घाली, तुवें केल्लें सारकें म्हणून म्हाका दिसना. हाचे वरवीं म्हाका राग आयला आनी बेजार जालां. म्हाका हें पसंद जावंक ना. हांवें तुका मार घाली येते या गाळये मारये त्यो आसल्ल्यो, तर हांवें तशें करूंक ना. अशें ह्या उतरांनी आनी समाधानाच्या मनोभावान ताची सूख तूं ताका विवरशिताय मात्र न्हय. तुका राग आयला आनी तशेंच ताणें केल्लें तुका पसंद ना म्हणून तुजो राग नियंत्रणान ताचे थंय दाखयताय. आनी हे वरवीं तुका दुखयल्ली व्यक्ती आपणाची सूख वळखुची या सॉरी म्हणचे संदर्भ मस्त आसात.
हाचे वरवीं त्या व्यक्ती लागीं तुजो संबंद तुटना, बदलाक मुंदरून वता. अनेक व्यक्तीन तुका दुखयलें तर त्या व्यक्तीक तूं दुखयनाय आनी हे वरवीं तुमचे मदलो संबंद उरता. आनी चवथें विधान जावन आसा आमचो राग देवाक समर्पूंचो. थोडे फावटी तुका दुखयल्ले व्यक्ती मुसल्या स्थानार आसूंक पुरो, ते जावंक पुरो तुजो मॅनेजर या आत्मीक फुडारी. तांच्या लागीं खंयच्या रितीन तुवें राग दाखोवंक जायना या तुका भोगुल्या रागा विशीं उलोवंक जायना. ताचे कडेन गेल्ले वरवीं तुका मस्त लुकसाण जाता. तुका ते सूख समजतात ह्या कामांतले काडटीत म्हणून तुका भोगता, या तुज्या भविश्याचेर पाड परिणाम पडत म्हणून तुका बेन दिसता. त्या संदर्भार तुवें तुजो राग देवा भेटय जाय. जेजून आपणाक कुसार मारल्या खातीर मागल्लें. बापा तांकां बक्षी, ते कितें करतात म्हणलें ते जाणात. तशें तुवें तुजो राग देवा भेटय जाय आनी ह्या परिस्थितींत आपणाक भाव म्हणून देवा लागीं माग जाय. आतां ह्या 4 विधानां पैकी राग दाखोवचें सारकें आनी बरें विधान तिसरें विधान. राग नियंत्रण सांबाळून दाखोवचो, एक्सप्रेस एंगर विथ कंट्रोल. कित्याक हातूंत तुजो राग थोड्या मापान तूं दाखयताय आनी तुमचे मदलो संबंद बरो उरता. देखून आमकां राग येयल्ल्या वेळार ह्या तिसऱ्या विधाना प्रकार सोलोवंक आमी प्रयत्न करचें. राग एक बलिश्ट भावन. तशें जाल्ले वरवीं सडावत आमकां राग येयल्ले वेळी रागाचेर आमकां नियंत्रण चुकता. देखून हेरांतय आमी राग दाखयता आनी उपरांत त्या पासत सुरसुरता. आमी राग दाखोवची गरज नासली आनी राग दाखयनासतना परिस्थिती सारक्या वाटेन हाडी येती म्हणून आमकां बेजार जाता. आमी राग दाखयले वरवीं आमी आनी एकल्याक दुखयलें म्हणून आमकां बेजार जाता. हें सर चुकय जाय जाल्यार आनी राग सांबाळून नियंत्रण दाखय जाय जाल्यार आमकां राग येताना राग आयलो म्हणून कळीत जाय. आय शूड बिकम अवेर दॅट आय एम एंग्री. के दाळ तुका राग आयलो म्हणून कळीत जाता, ते दाळा खंयचें विधान राग दाखोवंक सोंपें म्हणून चिंतूंक तुका अवकाश मेळटा. जेजून ह्या संवसारांत आसतना राग दाखयल्ले मस्त संदर्भ आसात. देवळ शुद्ध करतना जेजूक राग आयिल्लो आनी तशेंच शास्त्री आनी फारिजावांतय. देवळ शुद्ध करतना जेजूच्या रागाचें स्फोटन जालें. देवळांत विकतेल्यांक आनी घेतेल्यांक सुबाचें एक चाबूक करून ताणें भायर धांवडायलें. विकतेल्यांच्यो बसका ताणें उमत्यो घाल्यो, तांची नाणी ताणें शिंपडायलीं. हें म्हज्या मागण्याचें घर, तुमी सोरांचें बुयार केलां म्हणून बोबाटलो. शास्त्र्यांक आनी फारिजावांक तो ह्या परी राग दाखयता. तांकां तो म्हणटा, वाट वरतेल्या कुड्ड्यानो, कपाट्यानो, तुमची काळजां लुटीन आनी स्वार्थान भरल्यांत. सोनो कडले पोंडावरी तुमी, मेल्ल्यांची हाडां आनी कुसाडाय तांदूळ बरो नासात, हत्त आग्याच्या पिलानो इत्यादी. देवळांत आनी तशेंच शास्त्री आनी फारिजावांतय जेजूच्या रागाचें स्फोटन आमी पळयता. ह्या दोनी गणितांनी आपणाक राग आयला म्हणून जेजू कळीत आसलें. ही वॉज अवेर दॅट ही वॉज एंग्री. आनी राग दाखोवची 4 विधानां ताका कळीत आसलीं. तर ह्या गणितांनी ताचो राग स्फोटन जाता. कित्याक म्हळ्यार राग दाखोवची हेर 3 विधानां ताणें वापरलीं आसतलीं, तर तीं विधानां तांचे थंय परिणामकारी जावंक नात. देखूनच तो स्फोटनाचें विधान विंचता. स्फोटनाचें विधान देवळ शुद्ध करच्यांत परिणामकारी जाता. खंयचेंय विधान चलनातल्या वेळार आमी स्फोटनाचें विधान वापरचें जाय पडटा. तेंच जेजूय करता. तर राग दाखोवची 4 विधानां आमी उडास दवरया. राग नियंत्रण सांबाळून दाखोवचो या एक्सप्रेस एंगर विथ कंट्रोल हें अति बरें विधान. तर राग आयिल्ले वेळी म्हाका राग आयला म्हणून जाणा जावंक प्रयत्न करया. लेट अस बी अवेर दॅट वी आर एंग्री. त्या दाळा राग दाखोवचें फावो तें विधान विसरून आमचो राग दाखोवंक आमकां साध्य जातलें.